बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्या रोमाल्दो फेर्नांडीस देवान ताका सुटकेचे सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेटेन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा बनतो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलांचे देवन तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ह्या पासोत बाकी सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा बनतो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रास वट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आदावान आपले बायले एवे कोडें कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनांक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेत कामत करतालो.
कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलीं आपल्या हिनांतलीं माळगोडी मेंढरां आनी तांची चरप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानोंक ना. देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोड सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोड बदल्लां? तुवें बरें केलें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना. पूण तुवें ताका दोमांक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतान वचूया. आनी एकदां शेतान पावतोच कायनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकडो, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर तावन तुज्या भावाचें रोगोत म्हाका उलोव मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रोगोत घेवन तोंड उकडलां, त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायज कोत्तलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोड आनी पोरदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी कास पडे आनी आज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय. आनी तुज्या मुखा वेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोड आनी पोरदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितलीं म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 फावटीं अदीक कास पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावन सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवोट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. परतून म्हणया, दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. उदेंती तावन ओस्तोम ते पोरयान सोगता सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तर तूं म्हजे सुमूर्तीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कोत्ताय. तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय. असलीं तुजीं कोत्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटय. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy.
सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां फारिसेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांतावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, ही सोस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणी भावांनो, 11 तारखेर आमी लूट सायबिणीची परब केली. कोण भाशेन ह्या सुपुल्या बर्नाडेट ह्या चेडवाक सायबीण माय दर्शनांतल्यान दिश्टी पडटा. आनी हेंच एका चलचित्रांत आमकां दिसून येता. हें जें कितें घडलें ताचेर एक चलचित्र फिल्म ताणें काडलें. ताचें नांव म्हणल्यार द सॉंग ऑफ बर्नाडेट. आनी ह्या चलचित्राची पयलींच उतरां हे भाशेन: फॉर दोज हू बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर दोज हू डू नॉट बिलीव नो एक्सप्लेनेशन इज सफिशंट. जो कोण सोत मानूंक सोदता ताका पुरावे हाची गरज ना, पूण जो सोत मानूंक सोदिना ताका कितलेय पुरावे तुदी ताका ते पावचे नात. बाबूनो, जेन्ना जेजू देवाचें उतर पुरगुट्टालो, देवाची बरी खबर तो दुसऱ्यांक दितालो तेन्ना जायतीं ओचुऱ्या विस्मितां खुणा जेजून केल्यो. आनी जेजून खुणा केल्यो ज्यो केन्नाच कोणें करूंक नात तसल्यो. जेजून खुणा केल्यो सोबे माजार, गुप्ती कांयच ताणें करूंक ना. आनीक सगल्या लोकांचे उजीर ह्यो खुणा विस्मितां जेजून केली. आनी ही विस्मितां पळोवन सादी जी लोक आसात तांणी आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरलो. भावार्थान ती वाडली. जेजूच्या खुणाक पळोवन तांणी देवाचें आसणें आपल्या जिवितांत भोगूंक घडयेक सुरू केलें. पूण आज आमी पळयता फारिसेव जेजूशी येतात आनी ताचे लागीं आनीक खुणा मागतात. तांणी खुणा पळोवंक नात म्हणूनय, पूण ते निबोर मानेचे आसले. तांकां कितल्योय खुणा दी ते केन्नाच सोत मानूंक घेवचे नासले. जेजू देवाचो पूत म्हूण ते केन्नाच मानून घेवंक नासले. आनी ह्याच खातीर जेजू कोणती बरी जाता आनी तांकां म्हणटा, आनीक आनीक खुणा तुमकां मेळची ना. जरी तर बाबूनो पवित्र पुस्तकान आमी पळयल्यार जायतीं मनशां आमकां मेळटलीं जाणीं देवा लागीं खुणा मागली आनी देवान तांकां खुणा दिली. आमी उदाहरण घेवंक जाता मोजेसाचें, एलिशा, गिडियन हांणी देवा लागीं खुणा मागली आपलो भावार्थ वाडोवंक आनी देवान तांकां खुणा फावो केली. देव खुणा फावो करता आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमचो भावार्थ घडयेक अदीक जिवाळ करूंक. पूण बाबूनो, फारिसेवा सोबे असले आमी पळयना. ते निबोर मानेचे आसले. तांकां खुणा दिवनूय तांचो भावार्थ केन्नाच वाडपाचो नासलो. जायते फावटी बाबूनो, आमच्या जिवितांत दुबावा विरेत आमी जायते फावटी कडेन देवा लागीं खुणा मागता. तूं देव म्हूण दाखोवंक म्हज्या जिवितांत ही वस्त तूं कर. ही वस्त तुवें केल्यार म्हाका खरेंच कडेन कळटलें तूं सर्व पदवेदार देव. तुका म्हज्या जिविताचें पडलेलें आसा.
आनीक कुडेक व्हड व्हड खुणां आमी मागिनात पूण ल्हान ल्हान खुणां कुडेक आमच्या भावार्थाक कुडेक आमी मागता. आनी जायते फावटी गुडी बाबूनो असल्याच फासांत आमी पडटा. आज जेजू हेच आमकां सिद्ध करता. खुणा गोडेक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देव कितल्योच आमकां दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत संस्कारांनी आमी खासगी मागणें करता तेन्ना जेन्ना आमी दुसऱ्या मनशाच्या जिवीत पळयता तेन्ना कितल्योश्योच बाबयणो आमकां खुणा मेळटा. तर ह्या खुणाचो फायदो काडून अदीक भावार्थान आमी वाडूंक ह्या आल्तारार उण्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ही भेटवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पुरी सुर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कळ्यान सोर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उदिशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटा. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंचे. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिल्या आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कॉलराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo kut por kotoya. Gesù vero, Gesù ci posala, Gesù novia dietro, Gesù novia dietro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात सोडून आनी सोडवणीची कास तुका आज समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इस्रागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, भाग्यवंचू सेतीचो पोती, भाग्यवन धर्म दिता, भाग्यवंचू सेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सांगातान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे कडल्यांक बक्षिता तशी आमची ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांत. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बरवाशान उतरकता. तर आमकां तुजे उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वांटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रासोड चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा.
जेजू मोच्या देवा कोमयाच्या वेळार आमी हें गायन गावुया D17 पान 50 आनी 6 D17 पेज 56. Jesu moja deva, aureda gyosha kuga. Jesu moja deva, aureda gyosha kuga. Yo moja Jesu, soplec moje. सगळ्यो बी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं Amen. आज सांजेर 4:15 वाजता मागण्याची चोमात जातली इगोर्जेन न्हय पूण आमच्या हॉलान सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदा देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडका शेवटाचे गायन गावुया F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 पेज 95.